कॉलोस्करांक पावलुचें पत्र चॅप्टर 4. दुनियानो माणसुगे आनी निती प्रमाणे तुमच्या गुलामांक वागोयात. तुमकांय सर्गार एक ध्वनी आसा म्हूण उगडासतरात. बुदी मागण्यांत थीर रावात आनी तुमची प्रार्थना कोत्ताना जागृत रावात आनी देवाक दिनवासात. आमचेय पासत मागात. क्रिस्ताचो गुट उक्तो करून देवाचो संदेश परगटूंक देवानूच म्हाका बरी संदी दिवची म्हूण मागात. ह्याच पासत हांव आतां बंडखणींत आसा. हांवें तो संदेश फावो ते भाशेन स्पश्ट परगट कोचचो म्हूण मागात. तुमकां मेळटा ते दर एक संदीचो बरो उपयोग करून आमच्या भावार्थाची न्हय त्या मनशां सरी शाणेपणान वागात. तुमचें उलोवप सदां गोड आनी मिठान रुचीचें केल्ल्या सारकें जावं दी. त्याच बरोबर जण एकल्याक फावो तसलो जबाब दिवंक जाणो जायात. निमाणें नोमान तिकिकूस म्हजो अपुरबायेचो भाव, विस्वासी आदारी आनी म्हज्या वांगडा सोम्याचो सेवक, म्हजी सगळी खबर तुमकां दितलो. ह्याच पासत तुमच्या काळजांक धीर दिवंक हांव ताका मुद्दम तुमचेशी धाडटां. ताचे बरोबर येतलो ओनेसिमोस, तुमचेच सोबेंतलो विस्वासी आनी मोगाचो भाव. हांगाची सगळी खबर ते तुमकां दितले. म्हजे बरोबर बंडखणींत आसा तो आरिस्तार्कूस तुमकां नोमान कोत्ता. तसोच मार्कू, बार्नाबासाचो बापूल भाव. तुमचे वाटेन तो पावत जाल्यार ताका कसो बरो येवकार दिवचो तें हांवें तुमकां आदीं सांगलां. जेजू जुस्तूस आपुणूय तुमकां नमस्कार कोत्ता. आमचो भावार्थ धरलो त्या जुदेवां मदले ते तेगूच जाण देवाच्या राज्या खातीर म्हजे बरोबर वावुरतात आनी तांणी म्हाका खूब आदार दिला. तुमचेच सोबेंतलो एपाफ्रासूय तुमकां नोमान कोत्ता. हो जेजू क्रिस्ताचो सेवक तुमचो जायतो हुस्को कोत्ता आनी तुमी संपूर्णतायेन आनी थीरपणान देवाची खुशी करची म्हूण आनी अशें तुमच्या आपोवण्याक तुमी विस्वासी रावची म्हूण सदां तुमचे पासत तो मागणें कोत्ता. तुमचे खातीर आनी लाओडिसिया आनी हिएरापोलीस नगरांतल्या लोकां पासत तो कितलो भार घेवन वावुरता हाची हांवूच गोवाय दितां. लूक आमचो प्रितीचो वैज आनी देमासूय तुमकां नोमान कोत्तात. लाओडिसिया नगरांतल्या सगळ्या भावां भयणींक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. तशेंच निनफेक आनी तिच्या घरांत जमता ते पवित्र सोबेक. तुमी हें पत्र वाचल्या उपरांत लाओडिसियांतले पवित्र सोबेकूय तें वाचूंक धाडात. तेच भाशेन लाओडिसियांतलीं भाव भयण तुमकां धाडटलीं तें पत्र तुमी वाचून काडात. आनी आर्किपुसाक अशें सांगात. सोम्यान तुका दिलां तें काम सोंपोवंक सगळी फिकीर घे. म्हज्याच हातान हें निमाणें नोमान बरयतां. पावलू हांव बंडखणींत आसा म्हूण उगडासतरात. देवाची दयाळाय तुमचे सोबे आसूं. देवाचें उतर हें